एक प्रश्न पडटा आमकां, हे पूजा नाईक जे आसा मेन एक्युज्ड या जॉब स्कॅमान, हे पूजा नाईक ऑफनली चीफ मिनिस्टराच्या घरा विजिट त्याची आसताली आणि चीफ मिनिस्टरान स्वतः एक्सेप्ट केला की हे पूजा नायकाची कंप्लेंट आपणच दिल्या. जाल्यार हो प्रश्न असो येता की खंय ना खंय तरी चीफ मिनिस्टराचें घर, चीफ मिनिस्टराचें ऑफिस ह्या जॉब स्कॅमा भितर इन्वॉल्ड आसा असो एक प्रायमा फेसिया अंदाज, एक डाऊट आमकां येता. ह्या बीजेपी सरकारान लाज, लज्जा, शरम, हया ही चारय वस्तू घाण दवरल्यात आणि थोड्याशा जाग्याचेर विकल्या, हो आमचो तेंचेर आरोप आसा. आम्ही सगळ्यांनी कोविड टायमाचेर आमचे जे आदले गव्हर्नर सत्यपाल मलिक यांची जी स्टेटमेंट आहा ती आम्ही अजून विसरूंक ना आणि हांव प्रमोद सावंताकडे सांगू सोदता, तूंय ती विसरू नका आणि गोंयकार म्हाका दिसना इतले बेगीन ही स्टेटमेंट ते विसरतले. पण सत्यपाल मलिकान कितें स्टेटमेंट केल्ली की कोविड टायमाचेर हो चीफ मिनिस्टर पैसे खाता आणि त्याची घरकान्नी पैसे खाता. बीजेपी सरकाराचो एक स्लोगन आसा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. पण आयज परिस्थिती गोंयांत कितें जाल्या, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे मजा करेंगे. हे ब्रोकराचे सरकार, ह्या चीफ ब्रोकराक चीफ मिनिस्टर म्हणून रावपाक कसलोच नैतीक अधिकार पुरूंक ना. आयच्या पेपराचेर सावयकराची आज एक प्रेस आशिल्ली काल, ती आयल्या आणि ती कितें म्हणटा, हे श्रुती प्रभुगांवकर आमचे कोणच न्ही, पण हे श्रुती प्रभुगांवकर युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आशिल्ले. आज ते कितें फ्रॉड केला आणि त्यांनी दुसरी व्हडली नावां घेवची न्ही म्हणून तुम्ही पयलींच ताका बीजेपीतले काढले काय, हो एक बिग $1 मिलियन क्वेश्चन मार्क. हांव हेचेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागता. चीफ मिनिस्टरान, जर चीफ मिनिस्टर क्लियर आसा, जर चीफ मिनिस्टर खंयच्याच करप्शनान इन्वॉल्व ना जाल्यार तांणी एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाक अपॉइंट करून एक कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करून हाचेर एक इन्क्वायरी करची. जर हे पूजा नाईक फ्रिक्वेंटली त्यांच्या टचान आशिल्ले, चीफ मिनिस्टरान त्याच्या बायलेच्या टचान आशिल्ले जाल्यार खंय ना खंय तरी धागेदोरे चीफ मिनिस्टरा कडेन वतात आणि होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर कडेन असल्या कारणान पुलीस खंय ना खंय तरी कमी पडटले ह्या इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर. म्हणून वी स्ट्रॉंगली डिमांड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी बाय अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज. कितें जाता तुम्ही बारीक पळया, सगळ्यो महिलाच इन्वॉल्ड आहात भितर आणि ह्यो महिला इन्वॉल्ड आसा आणि 18 लोक इन्वॉल्ड आसात. बश्टेच किशे कशे कोण पैसे येवचे ना न्ही, कोणी तरी तांकां एजंट म्हणून धाडले आसतले, तुम्ही पैसे कलेक्ट करून दिया आमकां हाडून म्हणून. कोणतरी अशा कोणी साखरेचे एक मॅडम इन्वॉल्व आसा दिसता, असू शकता ती मॅडमच इन्वॉल्व आसा अशें आमकां डावट आसा, म्हणून तेचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. म्हज्या हिशोबान ती नारीच कोण तरी फाटल्यान आसा. ह्या फुडें नारी शक्तीक जे फुडें प्रमोट करता ते नारी शक्तीच्या फाटल्यान कोण तरी व्हडली नारी आसा म्हणून हें सगळें घडटा. नाल्यार पूजा नायका असले एक एक्यूज चीफ मिनिस्टरच्या घरा वचून कितें करताले, व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न. देर इज अ डाऊट देर, म्हणून ज्युडिशियल इन्क्वायरी, वी आर आस्किंग फॉर ज्युडिशियल इन्क्वायरी. हांव म्हणना प्रमोद सावंत करप्ट आसा म्हणून, बट तो जर करप्ट ना जाल्यार तो ज्युडिशियल इन्क्वायरी करतलो, जर करप्ट आसा तो करचो ना.